जेनिफर मोन्सेराताच्या कुडीचेर हिंदू पद्धतीन निमणे संस्कार जातले। तशेंच तिच्या मरणाक लागून गोंय सरकारान 2 दिसांचो दुखवटो जाहीर केला। मॅडम जेनिफर मोन्सेरात तालिगांव MLA 2012 पासून कंटिन्युअसली म्हजे बरोबर शी MLA मधल्या काळात म्हज्या सरकारात रेव्हेन्यू मिनिस्टर म्हणून आशिल्ली आणि खूप बरें काम एज अ रेव्हेन्यू मिनिस्टर म्हणूनय तिने केला, लेबर मिनिस्टर म्हणूनय केला, स्टेटी खातीरय बी खूप बरें काम केलां। फाटले एक 3-4 म्हयने दीर्घ आजारान ती बरी नाशिल्ली, सीक आशिल्ली। आज अचानक तिजो देहांत जालो। ज्या फॅमिलीच्या दुखांत हांव सहभागी आसा, त्या आत्म्याक शांती लाभून गोंय सरकारान तिजें काम सदोदीत यादगार उरतलें। तालिगांवच्या लोकांच्या स्मरणांत सदोदीत उरतली। भारतीय जनता पार्टी आणि गोंय सरकारच्या वतीन हांव तेंच्या दुखांत वांटेकारी आसा। आणि दुःखद घटना आयज दनपारां 2 वरांचेर तालिगांवची MLA आणि माजी मंत्री जेनिफर मोन्सेरात हाचें दुःखद निधन जालें। आणि खरें म्हटल्यार आमचे खातीर एक तालिगांवूच न्हय जाल्यार संपूर्ण मंत्रिमंडळाच्या आणि त्याच बरोबर बाकीच्या सगळ्या सरकारा भितर एक व्हडली हानी। आणि आतांच आमकां कळीत केल्या प्रमाणे फाल्यां जे सगळे सोपस्कार असते फाल्यां 3:30 जातले आणि 9 पासून 3:30 पर्यंत ताजे रेजिडन्साचेर सांत्वनपर कोण तरी येता तांकां तांची भेट मेळटली। त्या कडेन मागता की तिच्या आत्म्याक शांती मेळची। Family friends for very many years, much before politics and much before anything. So obviously I'm really sad and shocked with this news. Very upsetting. I just pray to God to give Babush and Rohit and Amit and the family the strength. तालिगांवच्यो आमदार आमचे कलीग जेनिफर मोन्सेरात आज ह्या संवसाराक अंतरलेले आसा। आज खूप वायट अशी घटना ही घडल्या आणि सबंद गोंयान एक दुःखाचें वातावरण पसरलेलें आसा। आमी 4 वर्सांचे कलीग, पण तिने जी माया सगळ्या आमच्या आमदारांक मंत्र्यांक जी लायिल्ली आसा तेजी खूप याद येतली। आणि तेज्या सारकें व्यक्तिमत्व जे एक बरें व्यक्तिमत्व म्हणून सगळ्यांच्या नजरेक उरतलें। बरी फायट दिली आणि एक स्ट्रॉंग ती एक आशिल्ली आणि सगळे तालिगांवान एक आमी आमची लाडकी कशी ती सदांच आसरा चेहऱ्याची आणि सदांच केन्नाय कोणी फोन मारल्यार केन्ना रिस्पॉन्स करपी, कितें काम आसल्यार एनी टायम ती काम करताली। फाल्यां तिजे 3:30 सुमार चर्चीन तालिगांव घरा कडेन सान तालिगांव चर्चीन व्हरतले आणि चर्चीन सान 7:30 आमच्या 7:30 हिंदू स्मशान भुमीन तिचें क्रिमेशन जातलें। तिची इच्छा आशिल्ली की आपल्याक हिंदू हेज्या प्रमाणे हें करचें म्हणून। ते इच्छे प्रमाणे फाल्यां तिका मागीर थंय 3:30 1 वर थंय मास MP जावन मागीर 4:30 हिंदू क्रिमेटरान येतलें। ब्युरो रिपोर्ट, प्रुडंट।